गोंयांत नातल्याच्यो कार्यावळी जोरात चालू जाल्यात। वता थंय कॅरल सिंगींग संस्थांनी आनी शाळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी नेटान चालू आसा। पळोवया गोंयांत चालू आशिल्लो नातलाचो उत्सव। I'm giving love for Christmas, so everyone can see what Christmas means to me. It's more than presents under the tree. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणच्यो खबरो। वास्कोच्या सेंट जोसेफ इन्स्टिट्यूटाचे एक्झिबिशन जाले। भुरग्यांनी क्राफ्ट, रांगोळी, कंप्युटर लिटरसी आनी हेर कलांनी आपले गुण दाखयले। I'm very happy. I congratulate all the children for they have done a very wonderful job. Each and every student is involved in doing all this. From standard 5th till standard 10th, they have displayed their talent and also their creativity. So I am very thankful. I congratulate even the principal for doing such a beautiful job of getting these children doing all these things. In future also, I am very confident that these children will do much more better in their life. वर्सुकी दिसा निमतान साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाची लायट लॅम्प कार्यावळ साखळी जाली। सभापती प्रमोद सावंत आनी ईडीसीचो चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळकार कार्यावळीक आशिल्ले। You have got a long way to go. 4 वर्सांचे म्हाका दिसता 40 वर्सां आनी ताजे फुडें अशें इन्स्टिट्यूट चलपाक जाय आनी हातून मॅनेजमेंट आसतलेच, टिचींग फॅकल्टी आसतलीच, पूण स्टुडंट्स म्हणून एक जे प्रत्येक 2 वर्सांनी भायर पडटा हांगच्यान पास जावन आपल्या समाजाक एक सेवा करपाक वता। म्हाका दिसता दे विल बी द ब्रँड एम्बेसेडर्स ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट आनी तुमी हाजे ह्या इन्स्टिट्यूटाचें नांव फुडें व्हरचें पडटलें। प्रायव्हेट सेक्टरान बरेचशे कडेन नर्सिंगाची गरज आसा किंवा मेडिकल सेक्टरान पॅरामेडिकल स्टाफाची गरज आसा, म्हणजे एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक आनी डीएमएलटी हे सगळे जाण एक तर गोंयांतले भुरगे भायर वयताले आनी खंय तरी तो कोर्स करताले आनी शिकून येताले। अदरवायज गोंया भायले लोक परत एकदा गोंयांत येताले आनी तांकां ती नोकरी मेळटाली। आनी जस जशें हेल्थ सेक्टरान प्रमोशन जायत आसा, नवीन नवीन हॉस्पिटल्स येत आसा, इनोव्हेशन जायत आसा, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मॅक्झिमम आसा आनी त्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज
खंय तरी साखळी आनी परिसरांतल्या आमच्या भुरग्यांक मेळचें हाज्या फाटीमागचो इंटेन्शन आसलें की ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा ह्या नवीन भुरग्यांक नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो मेळच्यो म्हणून सुरू केल्लें हें इन्स्टिट्यूशन आशिल्लें. पिसुल्ले क्रिकेट लिगाचे उक्तावण शेनवारा जाले. युथ ऑफ पिसोल्लेन आयोजीत केल्ली ही लीग पिसुल्ल्या फोमेंतो ग्राउंडार जातली. 6 टिमी ह्या लिगान वांटेकार जाल्यात. आयज हें चित्र पळयल्या की आमी इंडियन प्रिमियर लीग बी पळय म्हणटात ती परिस्थिती हांगा तशी दिसता हांगा. आनी हे सगळे जर ते यशस्वी करतले जाल्यार तुमचेर आहा. आतां तेणी रुल्स एंड रेग्युलेशन वाचले तेन्ना अशें दिसता भरपूर स्ट्रिक्ट केल्ले आसा. कोणाक जर कितें मातशें जर जालें जाल्यार झगडो नाका, हे बरे भशेन करा आनी हो टुर्नामेंट सक्सेस करा. कित्याक म्हणटा हो सक्सेस केल्यार फुडले वर्सा बरो करपाक मेळटा. देवान ऑलरेडी सांगता कितें तरी आयडिया आसतली फुडलो बरो करपाक मेळटा. हे सगळे जर जातले जाल्यार तुमचे सहकार्य अपेक्षीत आहा ऑर्गनायझराक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.